9 वाजता. After election, results are out on 28th August. The implementation of 365-day long action plan for Panaji constituency will start. आणि पुढे बरेटा ते म्हणतात, the reverse countdown of the plan will start from August 29. म्हणजे नवीनच कोणतरी एक नित्तच निवडून येयला आणि मोठ्या उमेदीन तो आपला ऍक्शन प्लॅन जो आहा तो सगळ्या पणजेकारांसमोर मांडलेल्या भशेन हांव बरयलें आसा. पूण ज्या मनशान हो ऍक्शन प्लॅन डिक्लेअर केला ताणे 20 वर्सां पणजेचो आमदार म्हणून काम केल्लें आसा. आणि म्हणून ह्या त्याच्या स्टेटमेंटाचेर विथ फुल प्रूफ आणि रिजन हांव एक स्टेटमेंट करता. रिव्हर्स काउंटडाउन ऑफ मनोहर पर्रीकर regime is already started since GSM entered in Goa politics. आणि त्याच्या खातीर प्रूफ आसा. पर्रीकर जसे किरणबाईन सांगला 20 वर्सां आमदार पैकी 7 वर्सां सीएम मुख्यमंत्री आणि आयच्या मुहूर्ताचेर पर्रीकर बाब आपलो 365 दिसांचो ऍक्शन प्लॅन जो आसा तो डिक्लेअर करता. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान पर्रीकर बाबाक विचारता, गेली 20 वर्सां तुवें केलें कितें? पणजेक जर पळयली जिच्या बद्दल आमी स्मार्ट सिटी म्हणून स्वप्न पळयता जाल्यार म्हाका दिसता बाकीच्यो काही शहरां जी आहात ती सुद्धा पणजेपेक्षा थोडीशी गोंयची शहरां सुद्धा बरी आसा. देशातली हेर शहरांनी चला पळया तुम्ही, पणजेपेक्षा केदोसो मोठो परीत आसा हेजो. पण पणजेक जी अवकळा प्राप्त जाल्या ते तुम्ही सगळे पणजेचे पत्रकार स्मार्ट सिटी सोडात, मनोहर बाब कचऱ्याचो प्रश्न जो आसा आतापर्यंत गार्बेज प्रश्न जो आसा तो पणजेचो सोडू शकलो ना. ताणे तिसरो पूल मोठो बांदू, त्या पुलान कितें इंटरेस्ट आहा आनी कितें फायदो आसा हे सगळ्या मिनिस्टरांक खबर आसा. पण फक्त लोकांचो ज्वलंत प्रश्न सोडवपाच्या दृष्टीन ज्या प्रश्नांक काय फायदो ना मोठो आर्थीक दृष्ट्या असे प्रश्न सगळे जे आसा ते पूर्णपणे दुर्लक्षित जाल्ले आसा. म्हाका दिसता आमचो जो पणजेचो नालो आसा तितून ते जे उदक व्हांवता ते इतले कुसके उदक आसा, इतले कुसके उदक आसा त्याच्या आसपास रावणारे जे बिल्डिंगांनी रावणारे लोक जे आसा तांकां आता संवय जाल्ली आसा. जशी पणजेकारांक मनोहर बाब पर्रीकरांची संवय जाली, पण ही संवय मोडची पडटली. पार्किंगाचो प्रश्न आसा. 1 रुपयाचे झेरॉक्स मारपाक जर वचत जाल्यार पार्किंगान 10 रुपया फारीक करचे पडटा. अजब कारभार पणजेचो. पियेवपाच्या उदकाचो प्रश्न अजूनही आसा. आता महालक्ष्मी देवळाकडे वचप, समोरच्या गल्ल्यांनी सगळे रस्ते फोडून दवरलेले आसा. हांवें विचारलें कितें चल्लां? ना पायपां बसयता पियेवपाच्या उदकाची आनी कितें म्हणून. स्मार्ट सिटी बद्दल जी आमी स्वप्नां पळयता त्या पणजे बद्दलचे हे सगळे प्रश्न आसा. पणजेक जशी कचऱ्यामुळे आणि बाकीच्या हेर गोष्टीमुळे अवकळा आयल्या तशी मांडवीत कॅसिनोमुळे अवकळा आयल्या. 2% रेव्हेन्यू खातीर अशे तरेचो लोकांचे संसार आणि गोंयची संस्कृती आणि पावित्र्य नष्ट करणारो असो कॅसिनोचो जो पळय राक्षस जो आसा तो राक्षस हांगा टिकोवपा फाटल्यान पूर्णपणे पणजेचो आमदार मनोहर बाब पर्रीकर पूर्णपणे जबाबदार आसा.
आणि म्हणून पर्रीकर जो आसा पणजेचो आमदार म्हणून पूर्णपणे अयशस्वी जाल्लो आसा, फेल जाल्लो आसा. ताका आता लोकांनी घरा धाडपाची वेळ आयिल्ली आसा. भावानो, तो खंयचें काम पणजेचें करता आसतना महालक्ष्मी आपले दैवत मानता आनी तिका नमस्कार करता. ह्या महालक्ष्मीच्या थळान त्यांनी कॅसिनो हाडून हांगा वेश्या वेवसायाक जो आहा तो स्कोप दिल्लो आहा ताणें. पयर एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आसा. तातूंत एक 2-3 सामक्यो विशिश्ट पेहराव केल्ल्यो तरुणी लोकांक एट्रॅक्ट करपाच्या दृश्टीन गाडी आयली काय थंय वचून म्हणजे जणू काय गिरायका सोदपाच्या अविर्भावाचो असो एक व्हिडिओ जो आहा तो व्हायरल जाल्लो आसा. म्हणून तेजे वयल्यान 3 दिसां जाल्या उपरांत गोंयांत कितें चलता हें स्पश्ट सगळ्या जगाक कळ्ळेलें आसा. आणि अशी महालक्ष्मीची पवित्र भूमी जी आसा ती पवित्र भूमी अशे तरेचे वायट गोष्टी ज्यो आसा त्यो पसरपाक लागल्या ह्या कॅसिनो खातीर. 2% कॅसिनोचो जो रेव्हेन्यू जो आसा तो जनरेट करू शकना आनी खंयच्या मार्गांतल्यान. इतली भौतीक दिवाळखोरी जी आसा ती भाजपा सरकारची जाल्ली आसा. जसो आमदार म्हणून फेल आसा मनोहरबाब पर्रीकार, तसो भारतीय जनता पार्टीचो नेतो म्हणून सुद्धा मनोहरबाब पर्रीकार फेल जाल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टी फक्त एका तंबूची भारतीय जनता पार्टीचो तंबू जो आसा तो एका खांब्याचेर अवलंबून आसा. खंयचेच नेतृत्व मनोहरबाब पर्रीकारान वयर सरोंक दिलें ना. स्टेट एक्झिक्युटिव्हान कोणी अशें न्हू तशें विचारता जाल्यार ताका चूप केलो वता. आणि त्यामुळे बरे जे कॅडर बेज कार्यकर्ते जे आसा ते कार्यकर्ते पार्टीपासून पयस गेल्ले आसा. हांव सुद्धा मनोहरबाब पर्रीकाराच्या ह्या स्वभावाचो विक्टीम आसा. हांव भारतीय जनता पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी आसलो, ऑर्गनायझिंग जनरल सेक्रेटरी. ह्या हाच्या स्वभावामुळे म्हाका कंटाळून ही पार्टी जी आहा ती हांव पार्टीपासून पयस केलो. अशे जवळ 85% कॅडर बेज कार्यकर्ते जे आसा खरे कार्यकर्ते हे पार्टीपासून पयस आसात. ते घरा बसलेले आसा आणि मनोहरबाब पर्रीकाराची नाटकां जी आसा ते हृदयाचेर फातर दवरून पळयता. आणि आता जे मनोहरबाब पर्रीकाराकडे जे सगळे कार्यकर्ते जे हे सगळे संधी साधू आसा, पळयबा आसा मनोहरबाब कितें सांगता ते मुखाट्याने आयकपाची जी तयारी आसा तेच आज पार्टीन आसा. दुर्दैवान असे काही लोक जे आसा ते इलेक्शनान पडले आणि ते घराय बी तेंचेर वचपाची पाळी आयिल्ली आसा. आणि म्हणून पार्टी म्हणून जर विचार जर केलो जाल्यार पार्टी भाजपाची तत्वां आणि भाजपाचे कार्यकर्ते दुर्बिणींतल्यान सुद्धा पळयले जाल्यार ते दिसपाचे ना. त्यामुळे प्रेझेंट भारतीय जनता पार्टी म्हणून सगळीकडे उल्लेख जो जाता ती भारतीय जनता पार्टी नसून ती मनोहर पर्रीकर पार्टी आसा. आणि म्हणून जी आरएसएसाच्या सपोर्टान राष्ट्रीय तरुण जे हांगासले राष्ट्रीय समाज जो आसा त्याच्या प्रयत्नांनी पार्टी डिफरन्स म्हणून जी पार्टी उदयाक गेली गोंयांत. लोकांची अपेक्षा असली की गोंयची भांगरभूमी हो पक्ष करतलो म्हणून. पण एकट्या मनोहरबाब पर्रीकारान आपले महत्वाकांक्षे खातीर परत तेजें नांव घेवचें पडटा. खरें म्हटल्यार खरें दुर्दैवान घेवचें पडटा. कारण त्या पार्टीन मनोहरबाब पर्रीकर सोडून कोण नासतय पण तेजें नांव घेवचें पडटलें. म्हाका राग ना तेजे बद्दल, कांय राग ना. पण म्हाका समाजाचो एक काळजी आसा. राजकारण हे जे आहा ते बरे रितीन चलपाक जाय म्हणून अशे तरेन जे आसा ते उलोवचें पडटा. मुख्यमंत्री म्हणून सुद्धा मनोहरबाब पर्रीकार जे आहा ते फेल गेल्ले आसा. त्याचो परिणाम आज आमकां दिसता. मनोहरबाब पर्रीकारान फक्त सेटिंगाचें राजकारण हाडलें. लोकशाहीन एक सत्ताधारी पक्ष आसता, एक विरोधी पक्ष आसता आणि दोगांयकूय लोकशाहीन तितलेच महत्व आसता. सत्ताधारी पक्ष जसो आवश्यक आसता लोकांची कामां करपा खातीर, तर सत्ताधारी नेत्यांचेर वचक दवरपा खातीर, चेक दवरपा खातीर विरोधी पक्षाची गरज आसता. मनोहरबाब पर्रीकारान पूर्णपणे सेटिंगाचें राजकारण हाडून हे सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष ही पद्धती जी आहा ती डेमोक्रेटिक सिस्टम जी आहा ती पूर्णपणे नष्ट केली. पक्ष प्रणाली म्हणून जिवंत आसची पडटा. भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस आसा, कम्युनिस्ट पार्टी आसा, शिवसेना आसा, ह्या प्रत्येक पक्षाची एक तत्वतेन आसता, ध्येय धोरणां आसता.
एक दिशा ठरलेली असता आणि त्या तत्वाचेरूच तो पक्ष जो हा तो जिवंत उरता आणि लोकांच्या अंतःकरणात ते सामावलो असता. पण मनोहरबाब पर्रीकराच्या या कूटनीतीन पूर्णपणे गोंयची पक्ष प्रणाली पद्धती जी आहा ती नष्ट जाल्ली आसा. आणि म्हणून अशे तरेचो डेमोक्रेसी सिस्टमाक घातक, पक्ष प्रणाली घातक, भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत जर पळयलें आमी जाल्यार आज पर्यंत मनोहरबाब पर्रीकरान एखाद्या भ्रष्टाचारी मनशाक केन्नाच भितर उडयलो ना. हांव सरळ आरोप करता, एखाद्याचें प्रकरण धरप आणि ताका आपल्या सत्तेच्या नाटकान सामील करपाच्या दृश्टीन ताका ब्लॅकमेल करप, ही राजनीती जी आसा ती मनोहरबाब पर्रीकरान आतापर्यंत चलयल्ली आसा आणि त्याचो परिणाम म्हणून पॉलिटिकल मॅथ्स जे आसा ते मॅथ्स जाल्ले आसा. आणि एक गोष्ट सांगता, लोकप्रतिनिधी जो असता ताका मर्यादा असता. त्यांनी ऍडमिनिस्ट्रेशनान चड ढवळाढवळ करूंक जायना. लोकप्रतिनिधीक मर्यादा असता. त्यांनी लोक ऍडमिनिस्ट्रेशना खातीर त्या पद्धतीचे अधिकारी ऑफिसर जे आसा ते ट्रेन करून देशात धाडलेले असतात. पण मनोहरबाब पर्रीकरान या ऍडमिनिस्ट्रेशनान सगळे तरेच्या गोष्टींनी लुडबुड करून सगळे मॅच करून दवरलेले आसा. आणि म्हणून भावानो, या इलेक्शनान मनोहरबाब पर्रीकराक जर आमी लोकशाही वाचयतले, जर आमी भ्रष्टाचार कमी करतले, जर भारतीय संस्कृती जर आमी टिकोवन दवरतले, तर मनोहर पर्रीकरान आता रेस्ट घेवपाची गरज आसा. पणजेन आमचे कडेन महेशबाब मांबरे सारकेले बरे कर्तृत्वान जे आसा ते नेते आसा. आयज हांव रावल्लो आसा विरुपाय म्हणून. फुडें आमकां बरें नेतृत्व जे आसा, फुडें बरें नेतृत्व आहा ते मेळपाचें आसा. म्हणून आता मनोहरबाब पर्रीकर थकलेले आसा. तेंच्यांनी आता घरा वचपाची गरज आसा. त्या वचना तांकां पणजेकारांनी घरा धाडपाची सामकी गरज आसा. म्हणून भावानो, आम्ही जे 3 टप्पे जाहीर केले, बाय इलेक्शन, लोकसभा आणि 2022 विधानसभा निवडणूक, त्याच्या पहिल्या टप्प्याक आम्ही सामोरे वता. आता माझ्या मित्रान म्हटले मनोहर पर्रीकराक वॉक ओव्हर दिवचे ना म्हणून. आय एम नॉट एग्री विथ हिम. प्लीज एक्सेप्ट. हांगा वॉक ओव्हर दिवपाचो प्रश्नच ना. आम्ही पणजेची निवडणूक जी लढता ती जिखपा खातीर लढता आणि पणजे गोवा सुरक्षा मंचाचो कॅन्डिडेट जो आसा तो निवडून येतलो अशे तरेचे प्रयत्न जे आसा ते आमी करपाचे आसा. प्रश्न आसा, फाटले खेप आमकां कितली मतां पडली आनी कितें अशें तुमचे कडल्यान प्रश्न येतलो. फाटले इलेक्शन जे आसा ते फाटले इलेक्शन अनेक चुका केल्यो आमी नवीन आसले, आमचे सगळेच यंत्रणा, आनी काही गोष्टी भरपूर घडलेले आसा. आम्ही बेसावत रावले. काही आमच्याच लोकांनी आमकां आमचो घात केलो आणि ते पणजेच्या कार्यकर्त्यांनी लढलेले इलेक्शन असले. आताचे इलेक्शन जे आसा गोवा सुरक्षा मंच आणि गोवा सुरक्षा मंचाचो सगळो परिवार जो आसा तो सबंद गोंय जे आसा ते पणजेचे इलेक्शन लढतले आणि अशे तरेची व्यूहरचना करतले की गोवा सुरक्षा मंचाचो कॅन्डिडेट जो आसा तो निवडून येतलो आणि ती तुम्ही रचना दिसान तुमच्या नदरेसमोर तुमकां दिसतली. आणि म्हणून भावानो, ही एक आमकां सुवर्ण संधी आयिल्ली आसा गोवा सुरक्षा मंचाक. जर पणजेकार खूप मामा झाले. काही जण माये पोटी, काही जण इम्प्रेशना पोटी, काही जण नकळो जावन, पण प्रत्यक्षात जे कितें घडलां तेची जाणीव लक्षात दवरून पणजेकारांक सगळ्या वोटर्सांक विनंती करता की तेंच्यांनी गोवा सुरक्षा मंचाच्या उमेदवाराक भरघोस मतांनी निवडून हाडचो आणि समाजाची सेवा कशी करपाची असता, आपल्या मतदारसंघाची सेवा कशी करपाची असता हे आमी एक उत्कृष्ट उदाहरण जे आहा ते पणजेकारांक दितले.